मोगाच्या इश्टांदू आमी 13वे साडेकाळाच्या आयतारान भितर सरल्यात आनी हो आयतार आमची भिरांत काडून देवाचेर आमचो बाबाद धरूंक आमकां दर एकल्याक उलो मारता आनी हेच विशय फुडें वतना आयच्या दिसाक आमच्या फिरगोजेन घडलेल्यो एक घडणी तुमच्या कानार सादोवंक सोदता। एके फावटी तीन दादले भासाभास करताले। पयलो म्हणूंक लागलो म्हाका गांवांत सगळोच लोक बिझनसमॅन म्हणटा कित्याक हांव फाब्रिकान भितर सरलेलो आसा। दुसरो म्हणूंक लागलो म्हाका जायतीं जाणां सेल्समॅन म्हणटात कित्याक हांव थोडे फावटी फिरगोज्यान एनाउन्समेंट करता। आनी तिसरो म्हणूंक लागलो म्हाका व्हडलो युकरिस्ट मिनिस्टर म्हणटोच एक म्हणटा तूं व्हडलें कॅरिझमॅटीक फुडारी कसो जावन एक लिडर कसो फिरगोजेन जाल्लो आसा। असलीं तिगांयकूय नांवां दिलेलीं ताणें एकामेकाक सांगलीं कित्याक तांची कोरी वडोवक तांकां दिवंक तांचे लागीं जायना म्हणटोच लोक तांकां दुसऱ्या दुसऱ्या नांवांनी हाताळटा हें तांच्या मदें भासाभास करतना ताणें सांगलें। पळय म्हज्या भाव भयणींनो, असले भासाभास आमचे सवय जातात। आमकां आमची वडोवक दिवंक जायते खूब त्रास जातात। देखूनच जायते फावटी आमी घडये देवाची वडोवक उणी आमकां जाता कित्याक जायते फावटी आमकां आमचीच वडोवक सामकी आसना। आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानाचेर ल्हानशी लोक मारली जाल्यार जेजू देवाचो पूत जावन पयली वस्त आमकां सगल्यांक कळीत करता ती म्हणल्यार आमकां आपल्या बापाची वडोवक दिता। आपलो बाप कोण तो आमकां सांगता आनी आपलो बाप कोण तो सांगतना तातूंत आमकां दोन वस्तू कळीत करता ती म्हणल्यार आपलो बाप दयालाय, आपलो बाप काकलूत तुमचेर कोत्ता। ह्यो दोन वस्तू आमकां आयच्या दिसाक कळीत करता। पयले सुवातेर देवाची बापाची वडोवक आमकां दिल्या सवय ह्यो दोन वस्तू म्हज्यान तुमचे सवय ताणें दाखोवन दिल्यो। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमकां तो देवाचो पूत जावन आमकां कळीत करता तें म्हणल्यार आमी आमच्या मागण्यांत रावूं। आनी जायते फावटी आमचे सवय घडटा आमी घडये मागणें जेन्ना आमकां गरज आसता तेन्नाच मागणें देवाक उबारूंक सोदतात। देखूनच एक अस्तोरी येवन आपल्या आवय कशें म्हणूंक लागली, मामी जाणा तूं हांव म्हज्या नोकरी सोदूंक गेलेलें तेन्ना कितलीच भाशेची कागदां तें म्हजे सवय मागूंक लागलीं पूण जेन्ना हीच नोकरी जेन्ना हांव देवा सवय मागूंक गेलेलें देवान कांयच विचारूंक ना पूण देवान ही नोकरी म्हाका फावो केली। हय म्हज्या भाव भयणींनो, आमी घडये मागणी करतात तेन्ना आमचे लागीं देव कांयच मागना पूण जायते फावटी आमची मागणी फकत आमकां गरज आसता तेन्नाच आमी देवाक उबारतात। ही आमची गोच जाल्ली आसा पूण आयच्या दिसाक जेजू सांगता तुमकां गरज आसता तेन्नाच न्हय पूण सगळे वेळाक बापाचो उगडास करून बापा सवय तुमी रिगून रावची गरज आसा। ही जावन आसा दुसरी वस्त आमकां आयच्या दिसाक कळीत केल्ली आसा। आनी आयच्या दिसाक निमाणी वस्त ती म्हणल्यार आमची भिरांत काडून आमी आमचो सगळो विस्वास आनी भावार्थ देवाचेर घालूंक आयचे शुभ वर्तमानान जेजून आमकां कळीत केल्लें आसा। हय म्हज्या भाव भयणींनो, ही भिरांत जावन आसा संवसारी वाटेन दर एकल्याक आमकां दिल्ली आसा। आमकां घडये आमचे नोकरेक लागून, आमचे भलायके लागून, दुसऱ्या अडचण्याक लागून, आव्हानाक लागून सगळे वाटेन आमकां भिरांत आयलेली आसा पूण आयचो विशय आमकां म्हणटा आमची भिरांत काडून आमी घडये देवाचेर घाली जाल्यार ही भिरांत आमचे वयली वचून आमी खरें जिवीत देवान दिल्लें देणें जियोंक शकतात। जाल्यार ही तिसरी वस्त ती म्हणल्यार आमची भिरांत काडून आमी देवाच्यो वाटो धरतलीं तेन्नाच खरें जिवीत जियोंक आमी पावतलीं। जाल्यार ह्यो तीन वस्तू आमकां मागुया। देवाची खरी वडोवक आमकां दिलेली आसा ती आमी घेवन बरें जिवीत जिवंक सदांच आमचे मागणें देवा सवय आमी करून आनी आमची वयली भिरांत काडून आमी देवाच्या हातांत घालून हें जिविताचें देणें बरे भाशेन जिवंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक आमी मागुया।